नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे वांगडा नीस ह्या शारांत द्विपक्षीय बसका घेतले. रक्षा, अंतराळ, उर्जा क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जातली. प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर संमेलनात वांटो घेतले. उपरांत प्रधानमंत्री भारत इनोव्हेट्स 2026 चे उक्तावण करतले. भारताच्या स्टार्टअप्सांक ह्या कार्यावळी वरवीं नवी माची आनी उर्बा मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसा उपरांत स्लोवाकियाच्या दौऱ्यार वतले. प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकियाचे राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी उद्देग क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांची भेट घेतले. भारत आनी स्लोवाकिया मदीं वाडपी वेपार, रणनीतीक सहयोग हाचे मदीं प्रधानमंत्र्यांची ही भेट म्हत्वाची थारतली. तशेंच दोनूय देशांचे द्विपक्षीय संबंद घटमूट जातले. स्लोवाकियांतली भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव हिणें प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटी विशीं अदीक म्हायती दिल्या. काफ़ी आशाएं हैं हमें इस यात्रा से, क्योंकि ये हमारे जो संबंध हैं उनको एक नए लेवल पे ले जाएगी और उसके बाद जो हमारे अगले दशक की जो दिशा होगी वो इस यात्रा से हमें लगता है कि जो डिसीजंस इस यात्रा में होंगे उससे आगे की जो कुछ सालों की जो हमारे इंडिया स्लोवाकिया का संबंध किस दिशा में जा रहा है उस ये निर्धारित होगा. राज्य सरकार रोजगार निर्मिती खातीर खासगी क्षेत्रा वांगडा भागीदारी करून जायते उपक्रम राबयता. तरणाट्यांनी फकत सरकारी नोकऱ्यांचेर निंबून रावनासतना खासगी क्षेत्रांतल्या संदींचोय लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. आयज डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर आयोजीत महारोजगार मेळाव्यात ते उलयताले. कामगार आनी रोजगार आयुक्ताचे कार्यालय आनी प्रादेशीक रोजगार विनिमय केंद्रान आयोजीत केल्ल्या महारोजगार मेळावो 2026 चे उक्तावण मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी जाले. ह्या वेळार कामगार मंत्री आंतनसियो मोन्सेरात, कामगार आनी रोजगार आयुक्त राजेश आजगावकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रोजगार मेळाव्यात 5,000 परस अधिक पदार रिती आसात आनी तरणाट्यांनी ह्या संदींचो लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलां. 1,500 भुरगे हांगासर आत्तां पार्टिसिपेट जाल्या. दिसभरांतल्यान उरलेले 3-4 भुरगे हे इंटरव्यू दिवन वचूं शकता. म्हणजे जितके जाण हांगासर 150 कंपनीज आयल्या ताका म्हजें सजेशन आसतलें की जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात तुमी आयिल्ल्या भुरग्यांक गायड करचें, कावन्सील करचें आनी तांकां फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटीज दिवची. कारण त्या निमित्तान तांकां इन फ्युचर अशा पद्दतीची बरी ऑपॉर्च्युनिटीज वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार मेळपाक शकतले. सरकारान स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला आनी ताकाच लागून आमी आमच्या ITI डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसतले, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन आसतले, डायरेक्टरेट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट, त्या दोगांयचे शॉप्स हांगासर आसात. ज्या पद्दतीचे जॉब वॅकन्सीज अवेलेबल आसा त्या पद्दतीची स्किलिंग तांकां करप आनी ताज्यानुसार त्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हे आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हेय करपाक लागलेले आसा. रोजगार हे फकत पैसे जोडपाचेच साधन न्हय, जाल्यार व्यक्तींक सक्षम करपाचे, कुटुंबाक तेंको दिवपाचे आनी राज्याच्या उदरगत आनी समृद्धीक योगदान दिवपाचे साधन आसा अशें मंत्री आंतनसियो मोन्सेरात हांणी सांगलां. The commitment of the government of Goa towards creating employment opportunities and strengthening the connection between industry and our workforce. Employment is not merely about earning a livelihood. It is about empowering individuals, supporting families and contributing to the growth and prosperity of our state. I am delighted to see the enthusiastic participation of employees. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान वरगांव पिरगांवां श्री चामुंडेश्वरी भोव उत्पादन प्रक्रिया केंद्र सुरू केलां. मयेचे आमदार आनी गोंय राज्य हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकी ह्या केंद्राचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार थळावे पंच वांगडी आनी पिळगांव जैवविविधताय वेवस्थापन समितीचे पदाधिकारी तशेंच देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या केंद्राचो लाव आपमजत गटांक जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलां. हे 4-5 जाणांच्या सहकार्यान सेंट्रल चलचें ना, हेका सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो.
म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन जे पिळगांव गांवचे आमचे रहिवासी आहा तेंच्यांनी प्रत्येकान फुडाकार घेवन हांगासर जास्तीत जास्त लोकांक ट्रेनिंग दिवपाक लागून फुडाकार घेवचो. जर ही ट्रेनिंग म्हत्वपूर्ण आनी यशस्वी जाली जाल्यार ह्या केंद्राचेर जे उत्पाद तयार जातले, जे उत्पन्न तयार जातले हेजे विकपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. सरकार ह्या गोष्टीचे पूर्ण एक ठेका घेतलेलो आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा. तर तुम्ही तयार करा, आम्ही विकता. तुमकां तेजी कांयच जबाबदारी आसची ना विकपाची. फक्त जो प्रोडक्ट जाता तयार जाता तो योग्य त्या वेळान सोंपोंक जाय. संवसारीक रक्तदान दिसा निमतान रवी नाईक चॅरिटेबल ट्रस्ट, सार्थक फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसायटी आणि व्हिक्टर हॉस्पिटल हांणी जोड पालवान आयज रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ले. सर्गेस्त रवी नाईक हांचे यादीक ओपिल्ले हे शिबीर खडपाबांद, फोंड्या, रविनगर हांगा जाले. ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात नगरसेवक रितेश नाईक, आनंद नाईक, कुर्टीचे सरपंच नावेद तहसीलदार दोतोर संतोष उसगांवकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रसंगार बरेच वेळा रक्तदान केल्ल्या रक्तदात्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. खूप इम्पॉर्टंट आसा आणि ब्लड डोनेशनाक जे आज आमी 15-17 ऑल गोंयचे की तेणी ते सातत्यान ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह ते पार्टिसिपेट करतात. ब्लड आणि हातूंतल्यान म्हाका खूब खबर आसली की सर्जरी ब्लड जाय पडटा, कॅन्सर पेशंटाक ब्लड जाय पडटा, न्यू बॉर्न बेबी चायल्ड बर्थ इंटर जाय पडटा, इमर्जन्सी वेळार ब्लड जाय पडटा. सो हे सगळे म्हाका दिसता आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी PS कॉलेज सुद्दां दोतोर IMA PS कॉलेज एवरी इयर ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह चालू आसता. आणि आज आमी आज गव्हर्नर सरकार की तांकां मोटिवेशन मेळचें की जे इतर वर्सां ब्लड डोनेशन हे आसा आमचे फ्रेंड्स तांकां एक सन्मान करपाक म्हणजे कितले लायफ सेव करता. ह्या शिबिरात 86 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. रक्तदानाक लागून व्हडलो बदल घडूंक शकता, कोणाचो तरी जीव वाचोवंक शकता अशें दोतोर संतोष उसगांवकार हांणी म्हळें. On the day of blood bank donation day, which we are celebrating on 14 this week. आता this program हे program arranged होता under Ravi Naik Foundation, सार्थक आणि Indian Red Cross. हांगा round about 20 to 25 लोक आसात which have already given blood and we are waiting आणि 20 लोकां तरी blood. गुजरातांतल्या अहमदाबादात जाल्ल्या पयल्या संवसारीक योगासन खेळा वस्तादपण सर्तीत गोंयांतल्या खेळगड्यांनी बेसबरी कामगिरी केल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांचें अभिनंदन केलां. पमपम देवी हांणी वरिश्ठ क गटात हेडस्टँड वैयक्तीक प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलां, जाल्यार विद्यात लोटीकर हाणें सब ज्युनियर सुपायन वैयक्तीक प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलें. सुलोचना बाराजणकर हांणी परीक्षक म्हण जाल्यार मंथन नाईक हांणी TSR अधिकारी म्हण ह्या सर्तीत म्हत्वाचें योगदान दिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी तांची तोखणाय केल्या. गोवा योगासना खेळा संघटनेन ही माहिती दिली. योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन गोवा तर्फे जे 2 प्लेयर्स गोयचे विद्यात लोटलीकर आणि त्याच बरोबर पमपम देवी हांच्यांनी फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चॅम्पियनशीप अहमदाबाद हांगासर जाली, तातूंत वांटेकरी जाल्ले. आणि सांगपाक खूब बरें दिसता की CM सर आणि त्याच बरोबर प्रेसिडेंट ऑफ ISA आमची सुलोचना मॅडम हांच्या सहकार्यान आणि त्याच बरोबर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांच्या सपोर्टान ह्या दोन्ही एथलीटांक आमकां गोल्ड मेडल मेळ्ळी. आणि गोंयचें नांव योगासना स्पोर्ट्सान तांच्यांनी वयर काडलें आणि बाकी ल्हान खेळगड्यांक एक मोटिवेशन जाल्लें की अशें खेळ्या उपरांत वर्ल्ड लेवलाचेर आमी शायन जावपाक शकता. त्याच बरोबर सुलोचना बाराजणकर ही जज म्हणून ह्या सर्तीन वांटेकारी जाली आणि मंथन नाईक हांच्यांनी TSR टिमीचें काम सांबाळ्ळें. सो दोन्ही एथलीट आणि त्याच बरोबर दोन्ही TSR ऑफिशियल्स तांकां अभिनंदन करता, तांचे पेरंट्स आणि त्याच बरोबर तांचे कोचीस हांचें अभिनंदन करता. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.